पुलीस संरक्षणेमार्फत बिरेस्तारा सकाळी सांकवाळ पंचायतीन सेंट जसिंतो जुव्या लागसारच्या रस्त्या देगेक आशिल्ल्यो 15 खोपीमदल्यो 12 बेकायदेशीर खोपी पाडल्यो। पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी हालींच अपघातात पीडित जाल्ले त्या खोपींनी रावतात म्हण 3 खोपी पाडूंक नात। 15 दीस पयलीं पंचायतीन ह्या खोपीक त्या सुवाते वयल्यान भिटकी कवळपाचो आदेश दिल्लो। करून आमी हांकां 7 दिसाचो टायमींग दिला कितें सगळें काडा कितें रातच्या टायमार सपोज व्हडलो ट्रेलर बिलर येता आनी ते सपोज ते मेजर एक्सिडेंट जातले म्हणून तांकां 7 दिसाचो टायमींग जाला। 7 दीस सोडून आतां 15 दीस जाले तरी पण आयकपा तयार ना म्हणून आमी कितें केलें लास्टाक इवन सगळे पुलीस डिपार्टमेंटाक आमी फोन केल्लो तांकां लेटर केलें सगळे मागीर लास्टाक तेंच्यांनी आमी तुमकां पुलीस स्टाफ दिता आनी तुमीच काडून सोडून ताका लागून आमी आज डिसिजन घेतला सेक्रेटरी येयला आनी वॉर्ड हांकां पंच मेंबराक आपयलें हांगा वॉर्डाचेर ताका घेतलें आनी आमी सगळें क्लीन केलें आनी फकत दोन दवरला शांतीस म्हळ्यार कितें लागून ते पळय तो एक्सिडेंट जाले पळय ते 2 जाण कितें एडमीट आहा ताका लागून तांकां 1-3-4 दिसांनी टायमींग दिल्लें तें मातशें तांकां शिफ्ट करपा लागून तांकां फ्रॅक्चर पांया बी तांकां 2 दिसांनी टायमींग दिलें सगळें आमी एक परत आमकां कंप्लेंट येता कितें काडा आमी आतां आज आमी डिसिजन घेतलें आमी क्लीन केलें। अशें आमकां ग्रामसभेक येयलेलो ते इलिगल मायग्रेंट फिशींग चलता म्हणून शांतीश आसा म्हणटा मागीर आमी एक सायड इन्स्पेक्शन केलें 8 तारखेक सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां 7 दीस दिले आमी काडपाक। सायड इन्स्पेक्शन तांकां 17 हे आसलें शांती आसलें तितले आमी आतां 13 काडले आनी 3 दवरला ते कोण इंजर्ड जावन ते 3 दवरला ते विथीन 7 डेज म्हणल्यार काडटले क्लियर जाता।